काल जॉईंट मिटिंग झाल्या आमचे सहकार मंत्री आणि पुढाकार घेतलेलो गोविंद गावडे, त्या भागाचे आमदार, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पावसकर, शेतकी मंत्री यांना त्या नाव आसलो, मागीर सांगेचे आमदार आसले आणि काल थंय आमी जॉईंट मिटिंग जाल्ली आसा. आमी शेतकऱ्यां बरोबर ऊस उत्पादन करपी लोक जे आसात, कारखानेवाले आसात, सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक आसात, शेतकी खात्याचे, WRDचे आणि सहकार खात्याचे सगळ्यांक आमी एक जॉईंट मिटिंग घेतली आणि हाजेर आमी डिस्कशन केले की ऊस उत्पादन कमी जाता कित्याक एक टायमाक 90,000 टन पर्यंत हे पयलीं उत्पादन जाय जाल्यार आतां खाली 20-25 हजाराक कित्याक पावला. तेन्ना आमकां अनेक कारणां काल दिश्टी पडला आणि ताका लागून आनी एक मिटींग आमी परां म्हळ्यार फ्रायडे शुक्रवाराक म्हजी चेंबराक मिटींग दवरली आसा आणि थंय हांव म्हजे बरोबरच सहकार मंत्री गावडे, आमचे गोविंद गावडे आसतले, WRD मिनिस्टराक आनी तांच्या खात्यान आमी आपयल्ले आसा फिलीप नेरी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर त्यांच्या एरिया भितर तो कारखानो येता, सांगेचे आमदार, काणकोणचे आमदार, उपसभापती हांकां सगळ्यांचे आमी आणि सगळे अधिकारी, फायनान्स सेक्रेटरी सगळ्यांक आमी जॉईंट मिटींग आमी दवरली आसा आणि आमी हो प्रयत्न आमचो आसा की संजीवनी कारखानो म्हळ्यार ऊस उत्पादन करणारो कारखानो जो आसा हे करपी तो जो कारखानो आसा तो सहकार मंत्र्याक म्हणजे ते लागता. शेतकरी जे आसात ऊस उत्पादन करपी म्हणजे शेतकरी आसात त्या एग्रीकल्चर खात्याक लागतात. तशेंच उदक चडशें दिवपी त्या WRD म्हळ्यार इरिगेशन खाते लागता. अशी 2-4 खाती एकठांय असले कारणांनी त्यांचे कोऑर्डिनेशन बरोबर जायना आणि ताका लागून ऊस उत्पादन कमी जायत गेल्लें आसा अशें कारण आमकां काल दिश्टी पडलां आणि ताका लागून हे फुडें असून त्रास जावचे न्ही. सगळे डिपार्टमेंटाचे बरें कोऑर्डिनेशन एकठांय जावचें आणि कोणी कितें कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हे सगळ्यांनी आपले पर्यंत घेयत आणि त्या प्रमाणे काम करीत जाल्यार एक टायमाक ऊस उत्पादन इतले मोठे प्रमाणात आसले ते परत वाडपाची शक्यता आसा. कित्याक आमकां काल थंय शेतकरी भावान उडोवन दाखयले. आमी जेन्ना तांकां विचारलें की तुमी जेन्ना हांव जो आसा हाका 20-25 हजार टन आसा, तुमकां जर तुमी फुडल्या 2 वर्सांच्या ह्या टर्मा भितर 2 वर्सां भितर सगळी तुमकां फॅसिलिटी दिली जाल्यार तुमचें उत्पादन कितलें वाडपाक शकता. ते म्हणपाक 2 वर्सां परत आमी 50,000 टना पर्यंत आमी व्हरपाक शकता. म्हळ्यार अशे प्रमाणे शेतकऱ्यां भितर जो उत्सव आसा पण तांकां उत्साह आसा पण तांकां जर सगळे आमी जे कितें अडचणी आसा जे प्रॉब्लेम्स आसा तांकां तो सुटीव करून तांकां जर आमी फुडें हें करीत जाल्यार ते शेतकरी सुद्दां ऊस उत्पादन वाडोवपा खातीर ते तयार आसात.